मडगाव नगरपालिकेची सोमारा खाशेली बसका पयली। हे बसकेक फक्त 9 नगरसेवक हाजीर आशिल्ले, मात सत्ताधारी पक्षाचे कांय नगरसेवक गैरहजर आशिल्ले। देखून कोरम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान बसका तहकूब जाली। हे विशीं नगराध्यक्षाक जाप विचारली तेन्ना सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक कांय अडचणींक लागून बसकेक हाजीर रावपाक पावले ना। आता ही बसका मंगळारा जातली अशी माहिती मडगाव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरांनी दिली। रिगार्डिंग बजट ओनली जवळजवळ 5-6 काउन्सिलर रुलिंगाचे सांगतो बरें ना, लता पेडणेकर बरें ना, सुपूण हॉस्पिटलान आसा, सदानंदी बरो ना, आनीक कोरम जालो ना। तो कोरम जायना म्हणून आमी आयची पोस्टपोन मिटींग पोस्टपोन करून फाल्यां 3 दवरता बजटाची। सो मिनिमम 13 काउन्सिलर आसपाक जाय कोरम जातलो जाल्यार। तो कोरम जावना, ताका बजटाची मिटींग आहा ती आयची कॅन्सल करून फाल्यां 3 दवरता। एग्री सगळ्यांक ओके? मडगाव म्युनिसिपालिटीची आज स्पेशल मिटींग आपयल्ली, पूण ती आज एडजन करची पडली। कारण म्हणजे कोरम जो आशिल्लो तो जालो ना। मडगाव म्युनिसिपालिटीक टोटल 25 काउन्सिलर आसा आनी आयची मिटींगेक टोटल 9 काउन्सिलर प्रेजेंट आशिल्ले। मेन म्हणजे रोलिंगाचे काउन्सिलर जे आसा ते एबसेंट आशिल्ले आनी चेअरपर्सनान सांगलें की काही जाण हॉस्पिटलान आसात, थोडे बरे नात आनी थोड्यांची फॅमिली इश्यूज आसात, ताका लागून ते येवपाक पावले ना। एक म्हणजे ओपोजिशन जे आशिल्ले काउन्सिलर ते ओपोजिशन कंप्लीट काउन्सिलरांनी ही मिटींग बॉयकॉट केली। ही मिटींग जी आसा ती फाल्यां आतां दवरिल्ली आसा। आतां पळोवपाक जाय की ते बरे नाशिल्ले फाल्यां पावतले काय ते परत बरे ना जातले काय परत हॉस्पिटलान वतले, हेंय पळोवपाची रिजन आसा। एकंदरीत पळयत जाल्यार इलेक्शनाच्या फाटल्या वेळचेर मडगांव म्युनिसिपालिटीचें राजकारण आतां अशें दिसपाक लागलां। कारण मेन म्हणजे बीजेपीचे काउन्सिलर सद्याक जे आशिल्ले ते एबसेंट आसात आनी रुलिंगान कंप्लीट बॉयकॉट केलें आसा। देखून ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करता।